डेथ एनिवर्सरी टी.बी. कुन्हा हांची आज डेथ एनिवर्सरी. सगळ्यात पयली टी.बी. कुन्हा हांकां हांव आर्गां ओंपता. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांच्यांनी केल्लें डेडिकेशन्स गोंया खातीर, गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगला खातीर. ते गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटांतले हिरो आशिल्ले. तांच्यांनी सगळ्यात पयले ज्यांच्यांनी भारत स्वतंत्र जाता आसतना, जावं ते महात्मा गांधीजी आसतले, सुभाषचंद्र बोस आसतले, हांच्या बरोबर डायरेक्ट कॉर्डिनेशनान आशिल्ले हे पयले गोवन फ्रिडम फायटर्स. तांचे डायरेक्ट तांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसून गोंय मुक्त तेन्नाच जावचें म्हणून गोवा नॅशनल काँग्रेसी एस्टाब्लीश केल्ली. आनी गोवा नॅशनलिस्ट काँग्रेस त्या खातीर टायम टू टायम तेन्नाच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेसीच्या बरोबर वचून ते गोंय मुक्त 1947 जावचें हो विशय कंटिन्युअसली तेंच्यांनी लावन धरिल्लो. बट तेद्या वेळार ते जावपाक शकलें ना. बट तांच्यांनी केल्ल्या डेडिकेशना खातीर 1961 गोंय मुक्त जालें. बट आजूय बी आमी डॉक्टर टी.बी. कुन्हा हांकां याद करता. तांच्यांनी जे फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंट तेन्ना सुरू केलो म्हणून तर गोंयाक मुक्ती जी आसा 1961 मेळपाक शकली. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आनी गोंय सरकारच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली दिता. सर हिंदी